अंकोला कारवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जम्बो रॅली बजरंगाचे बंदीचो इशू प्रधानमंत्र्यांक काँग्रेसीक धुली सभेक गोंयचे आजी माजी आमदार मंत्र्यांची गोंयकारांची हजेरी गोंयांत एससीओ बसका आज सावन सुरू विदेश मंत्री एस जयशंकराची येजमानकेत बसकेत रशिया पाकिस्तान चीनाचे विदेश मंत्री वांटेकार जयशंकर गोंयांत बीजेपी काँग्रेसीचे कर्नाटकात कळसा भांडुरा बेगीन तडीक लावपाचे उतर त्या पक्षांक कर्नाटकात सत्तेर हाडपाक गोंयचे आमदार मंत्री धडपडटात आर्जीक तिडक गोंयचे लायफलायनीचेर दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचो दोळो म्हादय कर्नाटकाक दिवंक बीजेपी काँग्रेसीची चडा ओढ म्हादय खातीर कर्नाटकाक कितली मजत केली राहुलाचो मोदीक प्रश्न सांकवाळचे राधाकृष्ण देवळांतले मोठे टुरिस्टीक थळ मुख्यमंत्र्याक विश्वास बिर्ला कॅम्पसात भव्य दिव्य देवळात शंकराचे हस्तुकी प्राण प्रतिष्ठा मुरगांवात टुरिझमाक नेट केंद्रात वचपा विशीं आपल्या कडेन कोणूच कांयच उलयल्लो ना मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत म्हणटा विचारूंक ना जाल्यार कितें सांगतलो मिडियाक जाप पेडण्या टॅक्सीवाल्यांचो इशूच सोंपना टॅक्सीवाले ऑफ रोड 5 दिसां भितर मोपा विमानतळार अधिसूचित टॅक्सी कावंटर मेळना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी दिसाक 300 सुणी 30 किलो जेवण हजारभर खर्च पणजे करंजा ते कदंब बस स्टँडा मेरेनच्या रस्त्यावेल्या सुण्यांक पोचता मारिया गोम्स मडगांव बस स्टँडार कारवार अंकोला वतल्यांक काल कदंबाना लोक फामिलींक घेवन स्टँडार ताटकत प्रधानमंत्र्याचे रॅलीक कर्नाटकात 100 वयर कदंबा म्हूण भोंवा केटीसीचो चेअरमॅन तुयेंकारूय कर्नाटकांत राती 10 उपरांत दर्यादेग वाठारात चड करून पेडणे हणजून उक्त्या सुवातार मोठ्या म्युझिकाक बंदी डीजीपीन लक्ष घालचे हायकोर्टाची ऑर्डर आस्थापनांचे लिस्ट पुलिसांकडेन देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 3715 ऍक्टिव्ह केशी 40,177 गोंयांत नव्यो 68 केशी ऍक्टिव्ह केशी 290 सोनाली फोगाट खुनाचे केशीत आरोपीक जामीन हायकोर्टान आरोपी सुखविंदर सिंगाक दिलो जामीन साखळे फोंड्या नगरपालिकेचो प्रचार सोंपलो वेंचणूक फाल्यां मतमेजणी 7 मायाक भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतरार आंदोलक रेसलरांक मेळ्ळी सपोर्ट करपाचे उतर गो फर्स्ट फ्लाईट ऑपरेशन स्थगित आज फाल्यां सेवाना आर्थीक संकटाक लागून फ्लायटी रद्द ऑपरेशन कावेरी सकल आता मेरेन सुदानांतल्यान 3200 वयर भारतीयांक काडल्यात भायर इंडियन एम्बेसी सध्या तात्पुरती पोर्ट सुदानांत केला शिफ्ट सरकार बेगीनूच शाळांनी एनिमेशन गेमिंग आणि VFX अभ्यासक्रम करतलो सुरू माहिती आणि प्रसारण खात्यान केली घोषणा जम्मू काश्मीरातल्या कुपवाडा जिल्ह्यात झालेल्या एन्काउंटरात 2 आतंकवाद्यांक मारले आर्मी आणि जम्मू काश्मीर पोलिसांचे एकठांय ऑपरेशन 8 विद्यार्थी सिक्युरिटी गार्ड सर्बिया शाळेत गोळीबारात सोंपले 14 वर्सांच्या स्विटराक अटक
राष्ट्राध्यक्ष पुतिनाक मारपाचो यत्न युक्रेनान मॉस्कोचेर ड्रोन हल्लो केल्ल्याचो रशियाचो आरोप